season has started, and there are a lot of these cases which are coming up where the tourists are getting cheated. What is your view on this? See, we Especially have in the spoken Kalangut, to Honorable belt. Chief Minister. Action जाल्ली हा आता जे एका रेस्टॉरंटान क्लबान जे कोणाचे एक्सटॉर्ट केले पैसे पीआयन समजे तेजेर केस केली तांकां सीसीटीव्ही फुटेजान आयडेंटिफाय केले ओनराचेर एफआयआर केली पार्टनराचेर एफआयआर केली दे आर बींग अरेस्टेड टुरिस्ट गोईंग विथ बॅड मेमरीज ऑफ बींग चीटेड इज अ व्हेरी serious matter for the state, and the Home Minister, that is Chief Minister, should act on this. Its safety of the tourists is of utmost importance. जेन्ना ट्युरिस्ट येता गोंयान तेका सांगता उमके स्वतेर उमके मेवतले तुका आनी तेका व्हरता थिंगा आनी पयशे घेता आनी कांयच तेका दिना ते कितें प्रॉमिस करता पळय आनी तो मागीर आर्ग्युमेंट करता आनी तेका मागीर मारता हे जावंक जायना ते टाउट्स जे आहा जे इलिगल गायड्स आहा तांकां सेपरेट लॉ करपाक जाय दॅट यू वील बी विदाउट बेल फॉर 4 days 5 days अशें कितें लॉ करपाक जाय फायन 10,000 आदी पावना कितले आहा फायन 5,000 25,000 घाल फायन कोण येतलो गायड इलिगल गायड कोणूच रावचो ना इलिगल टाउट कोण जावचे ना 25,000 फायन घालूंक जाय सीएमा कडेन उलयतलो हांव सर मायकल पूण हे असले चिटींग केसीस डे बाय डे वाडत आहा पुलीस एक्शन घेता अशें न्हू की पुलीस एक्शन घेयना क्रायम जालो पुलीस एक्शन घेता पण क्रायम जावचो न्हू म्हणून ती भिरांत आसपाक जाय फायन 25,000 आनी जेन्ना अशें क्रायम जाता तेका तेच्या फाटल्यान लागपाक जाय पुलिसांनी तो कोण आहा पळय तो वेदर इज ओनर वेदर इट इज दिस थिंग अँड पंचायत हॅज टू रिवोक दॅट लायसन्स अशें जालें अशी क्रायम सीन जाली क्रायम घडलो चीट केले कस्टमरान तेका वाय your license should not be suspended. I will speak to the sarpanch also. Find out a legal way out and issue that, because he has deviated first only being a restaurant, they are running a so-called dance bar. तशें जावंक जायना. मायकल अनेकदा तुम्ही असे इनिशिएटिव्ह घेतले की डान्स बारा बंद करपाचे बट We are again writing to the CM that हेचेर कितें तरी एक्शन जावपाक जाय कितें तरी कायदो येवपाक जाय आनी हो कायदो हाडपाची गरज आसा तेन्ना आमी हांगा स्ट्रायकाचेर बसून बसलेले वी वील नॉट स्टॉप कालांगूटचे खूब लोक बसपाक रेडी आहा दिस इज गेटिंग बॅड इवन समटायम्स पुलीस आर हेल्पलेस बिकॉज दे आर हॅव्हिंग लायसन्स फ्रॉम पंचायत एफडीए हेल्थ एक्सायज सगळ्यांचे लायसन आहा सो हाऊ कॅन पुलीस स्टॉप देम सो दॅट इज वाय देर हॅज टू बी लॉ की तू एक लायसन घेता आणि तू आणि किती ऍक्टिव्हिटी करता भितर सो तुझे लायसन्स रिवोक जावपाक जाय Indian tourists. Possibly there is a message going to the other people of the state that Goa में कुछ भी चलता है. Like you see people riding on triple seat, open car. All this is. See, all these bringing things, vehicles there are on the laws beach. in place and some laws requires amendments. आणि त्या खातीर बरोवन दिवप चीफ मिनिस्टराक इम्पॉर्टंट हे हितून आता हे लूप होल हुंय सोदता वॉट आय जस्ट टोल्ड यू दिस सो कॉल्ड इलिगल गायड्स टाउट्स आणि इलिगल ऑपरेशन जे चालू आहा भितर थोड्या रेस्टॉरंटांनी ते डान्स बार टायप करता तांकां एक मेसेज स्ट्रॉंग वचपाक जाय की तूं अहें करीत जाल्यार अहें जातलें अँड दॅट मेसेज सीएम ओन्ली कॅन गिव बाय अमेंडिंग द लॉ जे कितें करूंक जाय ते तेणें करपाकूच जाय नाजाल्यार सेफ्टी ऑफ ट्युरिस्ट इज एट स्टेक तूं पयशे फारीक करता आनी मागीर ट्युरिस्ट म्हणटा हमारा पैसा वापस दे दो तेका मार पडटा थिंगा झगडी जातात But a message also should go to the tourists that the law is very strict in Goa. You cannot do drunken driving. You cannot drive on the beach. 100%. You cannot drive triple seat in the. ते But the सगळे people are not scared probably of the law. सगळेच्या खातीर अमेंडमेंट येवपाकूच जाय आतां पळय ड्रंकन ड्रायव्हिंग मेवलो जाल्यार तेजेर केस जाता ती फायन जी आहा ती तूं सारकी घालशी जाल्यार कोण पिवन चलयतलो कोण पिवन चलोवचो Possibly enforcement doesn't happen that strictly. एनफोर्समेंट इज Laws are देर there. आय एम नॉट सेईंग एनफोर्समेंट इज नॉट देर एनफोर्समेंट इज देर बट म्हाका दिसता स्ट्रिक्ट इम्प्लिमेंटेशन ऑफ द एनफोर्समेंट शूड टेक प्लेस लॉ जे आहा तुका फायन 2,500 ती चलची ना
फायन सारकी घालची पडटली